नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकां विशीं करात खोलायेन चवकशी, सांगता कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज. कॅम्पस वाठारांत ड्रग्स विकतात, सरकारान कितें कारवाय केल्या? आपाचो प्रस्न. कोणाकूच बरयल्लें भाशण दिवपाची ना वेवस्था, उलयतना केन्ना केन्ना चुको जावंक शकता. दामून दिलें स्पश्टीकरण. मात हेच फुडारी काँग्रेसीत आसतना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांचेर केल्लो भ्रष्टाचाराचो आरोप, सांगता पाटकार. गोंयांत फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर एआय तंत्रगिन्यानाचो करतले वापर. एआय तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी गोंय देशांतले जातले पयले राज्य, मंत्री विश्वजितान दिली म्हायती. गोंय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 67 लाखांच्या ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात केरळच्या दुबाविताक केली अटक. प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू. मडगांव चोरट्यांनी फोडली 3 दुकानां. लायटीच्या दुकानांतल्यान 25,000, जाल्यार कपड्याच्या दुकानांतल्यान सुमार 40,000 म्हाल आनी फारायली रोख रक्कम. मडगांव पुलिशेन केलो पंचनामो. तिरुमल्ला तिरुपती मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटीची एनओसी केली रद्द. तिरुमल्ला तिरुपती सोसायटीक दिल्ली परवानगी घेतली फाटी. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात आनी एके विद्यार्थिनीक दुबावीत पद्दतीन मरण आयला. सरकारान हे प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची, नाजाल्यार एकतर ही संस्था बंद करची वा दुसरे कडेन स्थलांतरीत करची, म्हणून कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज हांणी सांगलें. मजगती विद्यार्थ्यांक येवपी मरण तशेंच कॅम्पसात ड्रग्जा विशीं चर्चा करपाक आपाचो गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हाणें पुलीस महासंचालकाक पत्र बरोवन वेळ मागला. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात 6व्या विद्यार्थीक मरण आयला. सरकारान हे प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची, नाजाल्यार एकतर ही संस्था बंद करची वा दुसरे कडेन स्थलांतरीत करची, म्हूण कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनियो वाज सांगता. 5 डेथ जाले, कशें जालें तें आमकां इन्क्वायरी मागलेली आनी आज पासून आमकां इन्क्वायरी मेळोंक ना. पूण आयज आनीकूय आमी एक लेटर डायरेक्टराक दिला. ही 6 डेथ जाले आसा आनी ताका लागून हांगासर आमी तेका डिस्कस केलें. तें हँगींग जालां म्हणून आमकां सांगताले ते कशें जालां कितें जालां तें इन्क्वायरी चालू आसा. आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं हेजेर जाता तितले बेगीन हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे बिट्स पिलांनीचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे भुरगे कशें ट्रीट करता कितें जाता हें कांयच आमकां खबर ना. म्हाका दिसता हेंच्यानूय डायरेक्टरान स्टेटमेंट करपाक जाय आनी स्टेटमेंट काडचो, डायरेक्टरान स्टेटमेंट काडचो की हांगासर हें कशें जाता कित्याक जालां, नाजाल्यार हें बिट्स पिलांनी बंद करून उडोवची आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करची. मजगती बिट्स पिलांनीत विद्यार्थ्यांक येवपी मरण तशेंच कॅम्पसात ड्रग्सा विशीं चर्चा करपाक आपाचो गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हाणें पुलीस महासंचालकाक पत्र बरोवन वेळ मागला. तशेंच ह्या नादी कॅम्पसात जाल्ल्या अशा घडणुकांच्या तपासाचेरूय वाल्मिकी हांणी प्रस्न उपस्थित केल्या. बिट्स पिलांनी कॅम्पस वाठारांत ड्रग्स विकतात, हे बाबतीत सरकारान कितें कारवाय केला असो प्रस्न आपाचो संघटन सचिव प्रशांत नायक हाणें केला. ह्या दोन्ही सरकाराचो ह्या बिट्स पिलांनी ह्या बिर्ला ग्रुपाच्या संस्थेचेर आशिर्वाद आसा असो दिसता. जेन्ना लास्ट टायम 5th सुइसायड जाली तेन्ना आमी दक्षिण गोंयच्या एसपीक सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हाका टिक्कम सिंग हांकां मेळ्ळे विथ आमचो MLA क्रूज सिल्वा बरोबर. तेन्ना तेणी सांगलें सगळे प्रिकॉशन आमी ते घेतले आनीक सुइसायड जावची न्हू म्हणून आमी प्रिकॉशन घेतले म्हणून. ह्या संकुला भितर आनी भायर ड्रग्साचो सुळसुळाट चालू आसा. थंय ड्रग माफिया घुवतात हेवूय संस्थेक खबर आसा. पूण आज पर्यंत सरकार जावं होम डिपार्टमेंट हेजेर कांयच कारवाई करना. तेन्ना आमची मागणी ह्या सरकारान, ह्या डबल इंजीन सरकारान ह्यो सुइसायड चालू आसात त्यो बंद करपाच्यो. बिट्स पिलांनीत जावपी घडणुकां विशीं खोलायेन चवकशी जावपाक जाय, तशेंच न्यायालयीन चवकशी जावप गरजेची आसा म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. I think काल आमचे डेलिगेशन have gone there. We have given a memorandum. We have demanded there a judicial inquiry has to happen. I think this is the 6th death which has happened. Last time even we have gone to the DGP also. Me personally had gone. Yesterday they have gone there. They have met the management also. I think we will be again going to the DGP and we will be
petitioning the governor also. बिट्स पिलांनी गोंयांत सोवे दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्ल्या विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भाजपा सरकाराचेर NSUन खर टिका केली. तशेंच मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग राजिनामो दिवचो, न्यायिक चवकशी करची आनी डेथ ट्रॅप कॅम्पस बंद करपाची मागणी. The BITS Pilani campus. NSUI Goa condemns such a shameless and careless act by the government of Goa and the BITS Pilani administration to the ongoing bloodbath in the BITS Pilani campus. Though it's a private institute, but the government of Goa, the chief minister and the district collector can take a prompt action against this institute because this institute is situated in Goa. And because of this institute, आयज गोंयच्या एज्युकेशन सिस्टमाचेर मुखार प्रश्न पडला की बाबा इज गोवा रियली सेफ फॉर स्टुडंट्स. हाचेर बेगींतल्यान बेगीन एक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन आनी एक प्रॉपर थरड प्रॉम्प्ट एक्शन जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचेर जावपाक जाय. ना जाल्यार NSUI गोवा विल बी फोर्स्ड टू कम ऑन स्ट्रीट आनी आमी प्रोटेस्ट घेतले हाचेर तर प्रॉपर समाधान आनी प्रॉपर ट्रान्सपेरंट आणि एक प्रॉपर रिपोर्ट तयार जायना जाल्यार. has submitted a letter to the CM and these are our demands for the students of Goa. Our first demand is the immediate resignation of Dr. Pramod Sawant as the CM of Goa because he is completely negligent to any of this what is happening. They have already been fired. This is the 6th death which has happened in the same campus. Our second demand is the registration of FIR against the BITS Pilani management for such negligence. Our third demand is compensation and support to the families of the victims. And we also demand immediate suspension of classes at BITS Pilani Goa until there is proper safety protocols and there is proper investigation done over there. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंय राज्य भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान स्पश्टीकरण दीत केंद्रीय फुडाऱ्यांक कसलेंच बरयल्लें भाशण दिना. भाशणां दितना केन्ना केन्ना चुको जावपाक शकतात आनी ती फकत स्लीप ऑफ टंग आसा अशें तांणी जाप दिली. मजगतीं हेच फुडारी काँग्रेसीत आसतना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. आतां ते भाजपांत आशिल्ल्यान अचकीत निवळ जातात काय असो प्रस्न GPCCचे अध्यक्ष अमित पाटकारान केलो. अंदूचो केंद्रीय अर्थसंकल्प हो उदरगतीक दिका दिवपी आसून अर्थवेवस्थेक चालना दिवपी आसा. नाल्ल काजू उत्पादना खातीरची तरतूद तशेंच ब्लू इकॉनॉमीचेर भर दिवपाचो गोंयाक लाव जातलो. अर्थसंकल्पाक पक्षा वतीन येवकार आसा अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगले. तशेंच हालींच केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या भाशणा संबंदीत चालू आशिल्ल्या वादाचेर गोंय राज्य भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हाणें आपली भुमिका स्पश्ट केली. गोंयच्या भेटी वेळार केंद्र सरकाराच्या खंयच्याच फुडाऱ्याक बरयल्लें भाशण दिना अशें ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच केन्ना केन्ना उलयतना उतरां चुकूं येता, स्लीप ऑफ टंग जावंक शकता. हो मनशाच्या स्वभावाचो एक भाग. अशा घडणुकांचो चुकीचो अर्थ लावचो न्हय अशेंय ताणें आवाहन केलें. आमचो सी बेल्ट खूप व्हडलो आसा, कोस्टल बेल्ट. त्या हातूंत भितर सुद्दां तसो म्हळ्यार भारताक तसो खूब व्हडलो लागिल्लो आसा, पण अनेक राज्यांक ताचो फायदो जाता गोंयांत भितर जातलो. आनी त्या खातीर टुरिझम सेक्टराचे आनी म्हणजे नुस्तें सुद्दां एक प्रकारचें मार्केटिंगान भितर सुद्दां एक फूड आयटमान भितर आमी ताचो यूज करतात. आनी त्या खातीर हें सगळें करतना रोजगाराच्यो नवी संद्यो एक वटेच्यान टुरिझमाच्या हातून हें करतना त्या वटेच्यान ब्लू रेव्होल्युशनान भितर सरोवरां निर्माण करप, त्या खातीर तांचे खातीर नवे सेंटर स्टार्ट करप, त्याच्या खातीर मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक दिल्ली आसा ती आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर आमची तर आमी काय कोणाक मार्गदर्शन करपाक आमी स्पीच करून दिना ना. संमेलन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना स्पीचीस कोण बरोवन दिता काय म्हणून तांचे आसता टीम आसता. पण त्या दिसा तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान जे आरोप केले काँग्रेसीचेर आनी मायनिंग स्कॅमाचे ते मनीस तुमीच आरोप केल्ले, तुमच्याच पक्षान आरोप केले, सगळे स्टेजीर बसलेले आशिल्ले. तांकां बावड्यांक लज आशिल्ली. एक गजाल हायच्या बजेटाचेर उलयतना तूं खंयच्यान खंय गेलो पण तरी पण एक
काही गजाली पळय आसतात आमी बी चुकतात ते उलयतना केन्ना केन्ना स्लीप अप हें जाता. भाजपा गोंयचो अध्यक्ष दामू नायक म्हणटा मंत्रिमंडळांतलो कोणूच भ्रष्टाचार ना, पूण हेच फुडारी काँग्रेसीत आसतना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. आता ते भाजपात आशिल्ल्यान अचकीत निवळ जातात काय असो प्रस्न जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान केलो. राष्ट्रीय अध्यक्ष आयलो आनी तो कसो गोंयकारांक फटोवन गेलो हें सगळें गोंयकारांनी पळयलें. आनी तांचो स्टेट अध्यक्ष कितें सांगता की आमच्या कॅबिनेटान म्हणटा तो कोणूच करप्ट ना. अरे जेन्ना ते काँग्रेसीन आशिल्ले तेन्ना तुमी धाविल्ले मरे वयर प्रेसिडेंटा कडेन सेंग दॅट दे आर द मोस्ट करप्ट, हांगा भितर उडोवपा जाय, सीबीआय जावपा जाय, आनी कितें जावपा जाय. आनी बीजेपीन आयले तशें दुदान न्हाणयले जाले, स्वच्छ जाले, नॉन करप्ट जाले, कांय समजना म्हाका. सो ही तांची परंपरा लोकांक फटोवप आय थिंक गोवन्स हॅव रियलायज. आनी आतां इलेक्शन लागीं येता तशें तुका आनी खूब आतां फाटल्या फावटी सांगिल्लें बरें ह्या फावटी कदाचित तो 6 सिलिंडर दिता म्हणून सुद्दां सांगत दिसता म्हाका. तांचो कांय नेम ना. ते कितें तूं तांकां पयशे दिले ते कितेंय विकपी असली आज परिस्थिती जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करतले. हाका लागून दुयेंसाचेर बेगबेग उपचार सुरू करपा खातीर शक्य जातलें. AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी गोंय देशांतलें पयलें राज्य जातलें अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. पळयात. गोंयांत कॅन्सर सारकिल्या रोगाचेर पुरायपणान आळाबंद हाडपा खातीर भलायकी खात्याचे झुजा पांवड्यार वावर चालू आसा. क्युअर AI तंत्रज्ञानांतल्यान आतां मेरेन राज्यांत 1 लाखा परस चड छातीच्या एक्सरेचें विश्लेशण जालां अशें राणे हाणें सांगलें. तातूंतले सुमार 1600 जाणांक दुबाव आसा आनी 20 जाणांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जाला. ताचे खातीर उपचारूय सुरू जाल्यात. सद्या ही सुविधा 17 भलायकी केंद्रांनी, हॉस्पिटलांनी आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांनी उपलब्ध आसात. राज्यात सगळे कडेन अशी सुविधा बेगोबेग सुरू करपाची आमी येवजण आंखल्या. डिसेंबर 2024 मेरेन 2 लाख दुयेंतींचे उपचार जातले. राज्यांतल्या हेर भलायकी केंद्रांनी सगळ्या छातीच्या एक्सरेचे AI स्कॅनिंग करप सक्तीचे करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मंगळारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. कॅन्सर रजिस्ट्री हांव पयलीं मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आमी कॅन्सर रजिस्ट्री गोंयांत आमी केल्ले आनी ब्लड टेस्टिंगान जे कितें आयलें कॅन्सर मार्कर नोटिफाय करपाचो आमी प्रयत्न तेन्ना केलो. हे इन्फॉर्मेशन हे सरकारा कडेन येवपाची गरज आसा. प्रायवेट हॉस्पिटल आसूं काय आनी खंयचें हॉस्पिटल आसूं, दीस हॅज टू कम टू अस सो दॅट वी हॅव द कॅन्सर रजिस्ट्री टोटली अपडेटेड एंड डिफरंटली. What Dr. Madkekar is saying, he is mentioning that in this program, there may be much more cases. That's why you need to scale up the operation. This was just the beginning, and I'm confident this association with AstraZeneca and with QRAI, and with the knowledge that they have got, and I'm talking about AI utilization of AI, and also with their partnership, we will be able to scale it up across the state of Goa. The reason why I keep saying across the state of Goa because we are a very small state, and we have got identified health centers, CHCs. काल तुम्ही पळयल्या आमी चॅलेंज आमी घेतलेलें आसा, आमी आमचेरूच घेतलेलें आसा की नव्या हॉस्पिटलांत जेन्ना आमी ओपन करता त्या हॉस्पिटलांत नवे नवे गोश्टी हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. पूण त्याच बरोबर वेन यू स्केल इट अप यू विल ऑटोमॅटिकली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सी दॅट प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर दॅट फोकस गोज ऑन दॅट अँड अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज विच आर देअर विथ द पेशंट वी आर एबल टू टेक इट आयडेंटिफाय टेक इट फॉरवर्ड. आमी कोणाचेरच टिका करिनात. आमी जे कितें करतात ते लोकां खातीर करतात. बाकीचे जे कितें उलयतात ते आमी तांचेर आडनदर करतात. लोकांक समस्ते जायच आशिल्ले जाल्यार तांकां दवरपाचे सत्तेत. मात लोकांनीच तांकां सत्ते वयले देंवयले. आमी खंयच्याच विरोधका बद्दल उलोवचे ना अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. आयकात. कितें आपल्याक मदत जाय मातशें प्लीज सांगा पडून कितें करपाक जाय तें. आनी एक सांगता आमी दुसऱ्यांची टिका कांयच करचो ना. आमी जे कितें बरें करता ते लोकांच्या प्रजेचे दारार पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. पूण बाकी जे कितें उलयता आमी दुर्लक्ष करता. जेव्हा लोकांक जर हे शिकले आशिल्ले तर लोक तांकां दवरपाचे सत्तेत. त्या लोकांनी सत्तेवरचे भायर काडले. आमी कित्याक उलोवपाचें. आमी ऑपोजिशनाचेर उलोवपाक ना म्हाज्या तोंडा कडल्यान तरी केन्ना शब्द येवचो ना. बाबा सगळें कोणाचें कितें आसूं गोंया राज्यांत आमी इनोवेटीव स्टेप्स आमी घेता आनी योग्य स्टेप्स आमी करतले. हांव परत सांगलें चॅलेंजींग आहा सगळ्या गोष्टी आमी जे आमचो प्रयत्न चालू आहा की लोकांक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट जावचें, बऱ्यापैकी योग्य तरेन गोश्टी फुडें जावंक जाय आनी आमी इनोवेशन्सचो वापर करता की लोकांक ताचो फायदो जावचो. पूण दुसऱ्यांचे तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें बाबा ह्या पक्षान हें सांगलें त्या पक्षान हांव त्या पक्षाचेर कांयच उलोवप.
मजगती राणे हाणें सांगलें की टर्शरी कॅन्सर हॉस्पिटल पुराय जावपाक लागला आनी 2027 वर्साच्या निमणे कडेन तें सुरू जातलें. हॉस्पिटल टाटा मेमोरियला वांगडा काम करतले. तातूंत अत्याधुनीक इस्रायल तंत्रज्ञान यंत्रणेचो वापर करतले. पूर्णपणे कंप्लीट पीएमओ तेजेर लक्ष दवरून आणि पूर्ण 27 पयलीं टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. आयज सकाळीच हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा की एक मिटींग दवरुया, कारण आमकां ते एक वेगळे तरेन एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय. आणि त्याच हॉस्पिटलान इस्रायलांतल्यान टॅक्नॉलॉजी नवी आयिल्ली आसा. देशाचे सरकाराचे एक HLL म्हणून कंपनी आहा, तेंचे कडेन आनी एक पीएमओचे संपर्कान रावन ते सगळे मॉनिटर करता की देशान खंय खंय कितें चल्लां. आणि ते मॉनिटर कित्याक करता, कारण तांकां जाय की प्रत्येक राज्य आणि जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे प्रत्येक राज्यान जे आसा ह्यो सरकार योग्य तरेन काम इन लायन विथ द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर शूड गो फॉरवर्ड. So basically, the cancer hospital which we have decided, you must have seen the letter that we had got from the Honorable Prime Minister Modi ji when we started the OPDs. आमकां हे फुडें व्हरपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सायबर गुन्ह्या पोलिसांनी 67 लाखांच्या ऑनलाईन फसवणूक प्रकरणात केरळच्या अनुराज आर या दुबाविताक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान व्हॉट्सॲपावरवीं आपूण एका नामनेच्या कंपनीत आशिल्ल्याचें सांगून करंजळेच्या एकल्याक गुंतवणूक करपाक प्रवृत्त केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांव चोरट्यांनी 3 दुकानां फोडली. इलेक्ट्रिक सामानांचे दुकान, कपड्याचे दुकान आणि प्लास्टिक आयटम विकपी या 3 दुकानांची शटरां तोडून चोरट्यांनी लायटीची उपकरणां, कपडे आणि रोख रक्कम फारायली. लायटीच्या दुकानांतल्यान सुमार 25,000 जाल्यार कपड्याच्या दुकानांतल्यान सुमार 40 ते 50 हजारांचो म्हाल आणि रोख रक्कम फारायल्या. मडगांव पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. कभी हो गए और क्या लेके गए? कुछ करना भी बड़ा था लेके गया अंदर. कितना पेमेंट था? 25,000 कुछ अंदर. 25,000. और माल बिल लेके गए हैं? हाँ मालूम पड़ेगा, अभी मालूम पड़ेगा लेके चेक करेगा. आपका CCTV था ना यार? बाजू में है हमारा. मिला उस पे? मिला 5 लोग थे. 5 लोग थे. काल राती मडगांवा भितर 3 दुकानां चोरट्यांनी फोडली. ही 3 दुकानां जी आसात ही मार्केट एरियांतच आसात. म्हणजे पोलीस स्टेशनाच्या एक 200 मीटर एरिया भितर आसात. एक इलेक्ट्रीक शॉप, आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स, तागेले जवळ जवळ 25,000 सुमार माल व्हेलो अशें फातरावान सांगिल्लें आसा. तर इलेक्ट्रॉनिक सामानाचे आयटम्स आशिल्ले ते चोरांनी चोरून व्हेले. त्याच नंतर खूब म्हणटा तें एक कपड्याचें दुकान, तें दुकान फोडून तांणी 40 ते 50 हजारा सुमार माल म्हणजे कपडे आनी थोडी कॅश आसतली ती चोरून व्हेली. पुलीस आज सकाळ फुडें जेन्ना कंप्लेन आयली थंय पुलीस पावले आनी तांणी सगळो पंचनामो केल्लो आसा. मेन म्हणजे हे चोर जे आसा ते शटर बँड करून भितर सरले आनी ताजे नंतर तांणी चोरी केली. चोरयांचें सत्र थांबून थांबना. दक्षिण गोंयांत चोरयांचें सत्र चालूच आसा आनी हें आतां घडत आसा. मडगांव बाजारांत परते दुकानां फोडपाक चालू आसात. डॉग स्क्वॉड येवन गेला हांगा. त्याच बरोबर फिंगरप्रिंट तेय येवन गेले आनी तांणी सद्या तपास चालू केल्लो आसा. पूण चोरयेचें सत्र थांबना. रातची पेट्रोलिंग जायना अशें हाजे वयल्यान दिसून येता आनी हाका लागून बाजारांत सुद्दां ही चोरयांची शॉपां जी आसात बाजारांतली ती फोडपाक तांकां रान मोकळें आसा. म्हणटकीर टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव रुमल. गोंयांतल्या सहकारी संस्था संबंधी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. तिरुमल्ला तिरुपती मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडाक दिल्ली परवानगी फाटी घेतिल्ल्याची माहिती सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयान जाहीर केल्या. कामाची व्याप्ती वाडोवपा खातीर आनी गोंय राज्यांत 13 शाखा उक्ते करपा खातीर दिल्लें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तात्काळ प्रभावीपणान रद्द केला. सहकारी संस्थाच्या निबंधकान हे विशीं सामान्य लोकांक माहिती दिल्या. तिरुमल्ला तिरुपती मल्टी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडाक आपलो वावर वाडोवपा खातीर आनी गोंयांत 13 फाटे उगडपा खातीर दिल्ली परवानगी आनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रद्द केला. हो निर्णय रोखडोच प्रभावीपणान चालीक लायला आनी हे संबंधीत अधिकृत आदेश जारी केला. ह्या परवानगेचेर आदारून संबंधीत संघटनांक आतां कसलीच कारवाय करपाक मेळची ना अशें निबंधक कार्यालयान स्पश्ट केला.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्यान पर्वरी पुलिसांनी एका आरोपीक अटक केल्या. आरोपी बळीचो शेजारी आशिल्ल्यान ताणें इश्टागतीच्या निमतान ही कृती केल्या असो आरोप आसा. पर्वरी पुलीस हे प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात. अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी सुकूर वाठारात रावपी बसवराज हरिजन हाका अटक केल्या. बळीच्या पिरायेचो फायदो घेवन जायते फावट लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आरोपीचेर आसा. तशेंच आरोपीन बळीचे फोटो मोबायलात दवरून ब्लॅकमेल केल्ल्याचे चौकशींतल्यान स्पश्ट जाला. ह्या प्रकरणात BNS 2023 आनी पॉस्को कायद्या खाला केस नोंद जाल्या आनी आरोपीक 6 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरला. फुडली चौकशी सुरू आसा अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मानसिक भलायकी संबंधित खबरो दिवपा संबंधी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. मानसिक भलायकी सेवा कायदो 2017 खाला मानसिक दुयेंसा संबंधित व्यक्तींची गुप्तताय राखपा खातीर स्पष्ट सुचोवण्यो दिल्यात. आत्महत्या घडणुकांची खबर दितना प्रसार माध्यमांनी कितली जतनाय घेवची हाचे संबंधित मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. मानसिक भलायकी सेवा कायदो 2017च्या कलम 24(1) प्रमाण मानसिक भलायकी संस्थेत उपचार घेवपी खंयच्याय व्यक्तीचो फोटो वा वैयक्तीक म्हायती संबंधित व्यक्तीच्या संमती बगर उजवाडावची न्हय असो नेम आपणायला. तशेंच संवसारीक भलायकी संघटनेच्या आत्महत्या आडोवपाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आत्महत्या करपाच्यो केशी कळयतना प्रसार माध्यमांनी खबरो मुखार उजवाडावंक फावना, खळबळ करपी भास वापरूंक फावना आनी आत्महत्या करपी पद्दत, सुवात, फोटो वा व्हिडिओ उजवाडोवचे न्हय असो आदेश जारी केला. मानसिक भलायकी सेवा कायद्याच्या कलम 30(अ) प्रमाण ह्या कायद्या विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपा खातीर मुद्रीत माध्यमांक वेळोवेळ व्यापक प्रसिद्धी दिवपाचें आवाहन केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव म्हालांतल्या नव्याच उक्तावण जाल्ल्या नुस्त्या मार्केटाचेर नगरपालिकेचे सारखे लक्ष नाशिल्ल्यान मार्केटाची वायट परिस्थिती जाल्या. भाजी विकप्यांक आशिल्ली सुवात दिवन लेगीत ते आपलो माल घेवन सोपणाचेर बसतात. विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करची असो आरोप काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष नजीर खानान केला. नगरपालिकेक तांकां थंयच्यान उठोवपाक जायना जाल्यार ती सुत्रां आपल्या हातान दिवची अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. असल्या गंभीर स्थितीत नगरपालिका कितें पावल उबारतली काय हाचेर आतां सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. मॉडर्न मार्केट म्युन्सिपालिटी फिश मॉडर्न मार्केट म्हणून नाव दिलं आमचे म्हणजे ॲक्च्युली ते म्युन्सिपालिटीक वयता. चेअरपर्सन इज अ होल एंड सोल फॉर दॅट. बट तरी पर्यंत क्रेडीट आमचे MLAन घेतले आनी वास्कून कितें जाता म्हणून आमी हॅप्पी असले एज अ मॉडर्न मार्केट, फिश मॉडर्न मार्केट. बट आयज 1 म्हयनो जालो ऑलमोस्ट ते मॉडर्न मार्केट असं जाल्यार हांव पळोवपाक गेलो मॉडर्न मार्केट खरें मॉडर्न मार्केट विथ ऑल द फॅसिलिटीज आसा काय ना. सो हांवें थिंगा केन्ना गेलो पळय पयलींच हांवें स्टार्ट केलो ऑन द रोड. सो हांवें सांगलें ते होलसेलर फीश मार्केट आसा पळय वेंडर्स ते रस्त्याचेर रावन पयलीं फीश विकता, उदक थिंगा सोडटा, घाण वास येता. कितें म्हणटा आमी लॉ इम्प्लिमेंट करना ते पर्यंत वास्को सुदरचो ना. तूं कितलें बी मॉडर्न मार्केट म्हूण कितले बी आमचे पोर्ट सिटी म्हूण वास्को केन्नाच डेवलप जायना ते पर्यंत आमकां एक बरो लिडर मेळना. लिडर कसो आसा ही हॅव टू फायट ना कंपल्सरी भितर वसा. तुमी थोडे जाणांक भायर दवरता, थोडे जाणांक भितर दवरता म्हटल्यार तुमकां कितें तरी येता, खर्च कितें तरी येता न्हू. नाजाल्यार तुमचे कडेन जायना न्हू. 2-3 म्हयने आमकां दिया. And I will implement the law and I will see that everybody sit inside and Vasco be a free. उत्पाद फ्री जातले, सगळे फ्री जातले. बरे बरे आमी काम करपाक शकता, ब्युटिफिकेशन करपाक शकता. कित्याक आयज हांवें ते फक्त मॉडर्न मार्केटाक घेतला. एवरी आमचे 2-3 डेज हांव कॉन्फरन्स घेतलो वास्कोक इम्प्रुवमेंट करपाक आनी वास्को कितें जाय तें सांगपाक, पब्लिकाक अवेरनेस करपाक आनी पब्लिकाचो म्हाका सपोर्ट जाय. सो हे सगळे स्ट्रीमलायनाक घालपाक. CP इज अ गुड फॉर नथींग. सॉरी टू से इज अ हाय पोस्ट लेवल मॅन. सॉरी टू से तेजे कडेन कांयच काम जायना अँड इज नॉट वर्थ फॉर दॅट. ना वी हॅव बीन टेकिंग द इशू. हांवें अशें न्हू, हांवें खूब इशू घेतला आनी हांवें इशू इम्प्लिमेंट करून दाखयला. हांवें असो ना की फक्त इलेक्शनाक लागून भायर सरला हुंदीरा सारको ना. आय हॅव कम फॉर द रायट थिंग. केन्ना बी हांवें केला पळय फॉर रायट पर्पज आय हॅव कम आउट. नजीर तू 25 वॉर्डान कावन्सिलर फ्लोट करता म्हणून ऐकलं.
अंडर वॉट मॅनर इट विल बी? ना हांवें पळय ते कोण सांगला पळय दॅट इज रॉंग. फर्स्ट आय स्टार्टेड विथ द अवेरनेस, पब्लीक अवेरनेस करपा बाबा हे म्युन्सिपालिटीन कितें चल्लां तें. मार्केट बांदलें, सगळ्यांक थंय ऑपोजीट बरकातलें, सगळ्यांक थंय शिफ्ट करतले म्हणून सांगलें. दॅट इज बिकम ए डंप यार्ड नाव. आनी सगळे भायल्यान बसून आहा, वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, कोण लसूण विकता, कोण स्पायसीस विकता, यू पुल देम इनसाइड. सेकंडली यू आस्क्ड अबाउट MLA ते करपाचें न्हू. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ MLA? द MLA should know himself. MLA is not only a short form, MLA. MLA is a member of Legislative Assembly. He has to sit down and make legislation over there for the good of the Vasco city. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.